कलंगूट पंचायतीन सोमारा कलंगूट वाठारांत चवथो हाय मास्क बसयलो। अशेंच आनी 3-4 हाय मास्क पंचायत कलंगूट घालपाचे आसात। ह्या कामाक वीज खात्यान मान्यताय दिल्या। मात हे हाय मास्क पंचायतीच्या पैशांनी म्हळ्यार लोकांच्या पैशांनी घाला अशें पंच जोझफ सिक्वेरा हांणी सांगला। ह्या हाय मास्काचे मोल सुमार 8 लाख जाता अशें ह्या वेळार पंच सिक्वेरा हांणी सांगला। आरडीएक्स गोवा खातीर कलंगूटच्यान सुशील शुक्ला। पंचायतीन हे डेव्हलपमेंट करता हो आता आमचो तिसरो हाय मास्क। एक आमी सावतावड्या घातलो, एक म्हाज्या वाड्यार घातलो गावराडो, आनी हो तिसरो चवथो आमी इगोजेच्या फुडल्यान घालतले। पाजितीकाराचें परमिशन घेतला आमी, आनी चवथो आमी तिंट्यार घालता। तिंट्यार आमकां परमिशन आमचे गव्हर्मेंटान घालूंक दिवंक ना, सो त्या पासत आमी मातशे आमचे प्रॉपर्टीन घालता, पंचायतीचे प्रॉपर्टीन। सो ते आमी मार्केटाचेर घालतले आनी तेका सगळ्याक तिंड्यार उजवाड पडटलो। आनी मागीर एक आसता तो सामको बार्बोजा जंक्शनार आनी एक बिचार आसतलो। सो हे आमी सँक्शन करून घेतलेले आसा थ्रू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। पयशे पंचायतीचे, पयशे तुमचे सगळ्यांचे, पूण तुमी आमकां निवडून हाडल्या म्हणून हे आमी तुमच्या टॅक्साचे हो इनाम आमकां लायक ह्या हाय मास्काक आतां जवळ जवळ 8 लाख सुमार पडटा। आनी असले पयशे तरी पंचायतीन तुमचे पयशे तरी आमी अशे हांगासर अशे घालता जाल्यार आमकां सदांच तुमचो तेंको जावं। खूब उलयता लोक, खूब सांगता लोक, खूब आयकता। पण आमच्या गांवच्या वाड्याच्या लोकांक आमी महिला मंडळाक एक शॉप दिला तिंट्यार हांगासर आमच्या गावरावाड्यान, आनी ती म्हयन्याच्या म्हयन्या तिचो ते शॉप चलयता आनी तेंचो उत्पन्न करता। आनी उत्पन्न करून हे पंचायतीच्या नांवार आसा शॉप। सो आमी हे शॉप तेंकां सगळ्यांक दिलेले आसा। अश्यो खूब सवलत्यो आमी केल्ल्यो आसा। कोणाक तरी सीक आहा जाल्यार तेंकां 200 रुपया दिता, कोणाक 500 रुपया दिता म्हयन्याक। अश्यो खूब आमच्यो येवजण्यो आसा। आपूण केल्या कशें दाखयता। आतां सांगपाचें म्हणल्यार सांतांतोनीच्या कपेलाच्या फाटल्यानसान शिमेर हो रस्तो रूंद केल्लो पंचायतीन, आनी थंयसर आमी कपेलाच्या फाटल्यान मोसिंजोर हेरकुलन गोंसाल्विसाचो पुतलो घालपाचो आहलो। तो पयलो एड्युकेशनिस्ट कुंगोटीन, आनी आमी सगळे तेजे भक्त म्हणूंक जाता, कित्याक आमी चडशे भुरगे हांगा ते इस्कॉलान शिकलेले आसा, लिटल फ्लावर हाय स्कूल। आनी आतां आमी घातलेलो थंयसर प्रपोजल केलेलो आनी आमी स्टार्ट केलेले। सिस्टरींग बा मेवलेले आमी, आनी तेजो फोटो काडून आमी पुतलो करून दिलोलो। देरेपेंत आनी कितेंच येता थंयसर, आनी आपणे गेले म्हणटा। सो हांव कितें म्हणटा, आपणे केलें म्हणून पाहिजे ना, आमी पयलें केला आनी तेंच जावंक जाय। कित्याक पंचायतीन तरी आमी डेव्हलपमेंट करतलो जाल्यार आमकां तुमचो आदार जावं।